गोयचे 31 पुलीस सब इन्स्पेक्टरांक सुप्रीम कोर्टात मोठी थाकाय। तांची वादग्रस्त नेमणूक 2004 सावन कोर्टात आव्हान दिल्ल्यान आडकल्ली। हायकोर्टान तांची नेमणूक बेकायदेशीर म्हणून निकाल दिल्लो। आता सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो निकाल कडेक दवरला। ह्या 31 PSIंतले 27 जण सध्या PI म्हणून प्रमोटय जाल्यात। एकल्यान जॉब सोडला। 2002 आम्ही PSI म्हणून रिक्रूट जाल्ले आणि मागीर आमचेर कोर्टान केस घाल्ली आणि ती हायकोर्टान जजमेंट आमचे अगेन्स्ट दिल्लो एक हें धरून की कॅरियर प्रोफायल सारकी ना म्हणून। पूण ताजेर आमी हायकोर्टान अपील करून मागीर सुप्रीम कोर्टान गेल्ले आणि आज 15 वर्सांनी त्या केसीचेर डिसिजन जालें आणि सुप्रीम कोर्टान लिगल डिसिजन दिलें आणि सिंपथी पळोवन दिना आणि सिंपथीकल डिसिजन दिना आणि लिगल डिसिजन दिलें की कॅरियर प्रोफायल कितें सारकें आसा आणि आज आमचे वटेन ती ऑर्डर जाल्ली आसा आणि आमी आज खूब हॅप्पी आसात। 15 वर्सांची आमी टेन्शन काडलें, ताका लागून आज ह्या ऑर्डरीन आमी खूब रिलॅक्स जाल्ले आसात। वी आर व्हेरी हॅप्पी that Supreme Court, Honorable Supreme Court has passed judgment in our favor and it has given us very high relief to serve the society. 31 PSIंची नेमणूक बेकायदेशीर म्हणून हायकोर्टान दिल्लो निकाल सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो आणि फाटल्या 13 वर्सांच्या प्रकरणाचो निकाल लागलो। 12 मार्च 2004 हायकोर्टान निकाल दिल्लो। ह्या PSIंच्यो नेमणुको तेन्नाच्या परिकार सरकारान केल्ल्यो। तेन्ना मदींच सरकारान करियर प्रोफायलाचेर आधारीत एक्स्ट्रा मार्क दिवपाची पद्दत सुरू केल्ली। करियर प्रोफायलाक लागून 31 उमेदवारांक फायदो जालो, मात बाकीच्या उमेदवारांनी तन्वीर खतिबाच्या फुडारपणा खाला ह्या नेमणुकांक हायकोर्टात आव्हान दिले। हायकोर्टान केशीचो निकाल 31 PSI आड दिलो। उपरांत PSI दत्तगुरू सावंताच्या फुडारपणान 31 PSI निकाला आड सुप्रीम कोर्टात पावले। सुप्रीम कोर्टांतल्यान तांकां आतां मोठी थाकाय मेळ्ळी। सध्या 31तले 27 जाण PI जाल्यात, एकल्यान काम सोडले। प्रतिवादी तन्वीर खतीब दिल्ली सावन प्रुडंटाकडेन उलयलो। तो म्हणटा निकालाची कॉपी अजून ताच्या हातार पडिल्ली ना। निकाल कितें आसा तो कळ्ळ्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालप वा ना ते खंय थारायतले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। आता पळोवया पणजे बाय इलेक्शनाच्या फाटभुंयेर राजकीय पक्षांच्यो खबरो। गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो उमेदवार आनंद शिरोडकरान जाहीरनामो लॉन्च केलो। मनोहर पर्रीकारांची दहशत आणि मनोहर पर्रीकारांची फटिंगपणा जी आसा ती पणजेकारां समोर, सबंद गोंया समोर आणि सबंद देशा समोर जे आसा ती मांडपा खातीर हांव झगडटां। आणि हे करता आसतना म्हाका खात्री आसा की जर मनोहर पर्रीकारांची फटिंगपणा आणि मनोहर पर्रीकाराची ही चालासावां जर जनतेच्या लक्षांत येयलें जाल्यार ह्या येता त्या काळान लोकांच्या लक्षांत जर येयलें जाल्यार लोक म्हाका निवडून दिवपाक सुद्दां कांयच फाटी सरचेना अशा प्रकारचो आत्मविश्वास जो आहा तो हांव तुमचे समोर व्यक्त करतां। गोवा फॉरवर्ड सध्या ड्रग्सांचो विशय झरयता। We are still believing that this has happened, as you have rightly said. It is a heap, and the Congress itself allowed these routes to take place. Now the question is what? I am saying not only squad, I am appealing to every Goan person to give information. The real thing could be somewhere else, and coastal is only come the mamuli for the peddling purpose. But the bulk must be somewhere else in a city which nobody believes where it will be. All are looking at the coastal side. Our Goans are giving. Go to see the rooms in. Come, I'll show you. You can make out their drug peddlers. See the antecedent. Check the antecedent. No, I'm getting my bad. Market dakwalla dusryache. If this is going to happen, how do you expect the police also to function? How many places they are going to reach? Every room, there are 10 rooms in one house. 10 drug peddlers there. शिवसेना म्हणटा गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था खंय सापूच काबार। कायदो आनी सुवेवस्था ही गोंयांत ढासळत चल्ल्या। सुरवाती पासून शिवसेना हाचेर आवाज उठयत आसा। फक्त आमी मानता की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून आमी पयलीं IGPक मेळिल्ले आसा। तांचे कडेन आमी वेवस्थीत दिल्ले आशिल्ले की ड्रग्स वाळपयच्या गांवा मेरेन पावला। हे फक्त जी समुद्र किनारे आसा, किनारी भाग गोंयचो आसा थंय मेरेन सीमीत उरूंक ना, तर ड्रग्स जे आसा ते गांवांनी सुद्दां पावल्या। वाळपय सारक्या ठिकाणाचेर सुद्दां ड्रग्स पावल्या आणि सगळ्या गोंयाक खबर आसा की कॉलेजींनी सुद्दां ड्रग्स पाविल्ले आसा। सरकारान आनी होम मिनिस्टरान जबाबदारी घेवन नैतीक जबाबदारी स्विकारून राजीनामा दिवचो अशी आमची मागणी आसा आणि पुलिसांनी गांभीर्यान कारवाई ह्या सगळ्याचेर करचे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गिव इट ब्रेक।